नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब बामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। बिहाराचे नागरीक आसतले म्हज्या खातीर गोंयकारां भशेनूच। बिहारचो नवो राज्यपाल आनी गोंयचो भाजपाचो आदलो फुडारी राजेंद्र आर्लेकराचें म्हणणें। रस्त्या कुशीक व्हड आकाराची होर्डिंगां नाकाच। वेवसायिकांनी लावचे ल्हान जायरातीचे तक्ते। मायकल लोबोची थळाव्या वेवसायिकांक सुचोवणी। गरमी लागली वाडपाक, लिंबू जाले म्हारग। लिंबू सरबता सयत लिंबू सोडाय जालो म्हारग। धार्मीक एकचाराची देख दवरीत हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव भावांनी कुडचड्यार मनयलो उरूस। भाविकांनी व्हडा प्रमाणात लायली आपली हाजेरी। खर्रे वाडे सुकूर श्री वेताळ देवळाचो 17वो वर्धापन दीस मनयलो व्हडा भक्ती भावनेन। आनी काजूचो चवर फुल्लो। काजूची पिकावळ घेवपी जाले धादोशी। पीक चड येवपाची उमेद केली व्यक्त। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांत खुबशे बिहारी लोक वेवसाया खातीर कितल्याशाच वर्सां सावन रावतात आनी बिहारी गोंयाक आपले मानतात। तशेंच हांव लेगीत बिहाऱ्यांक आपले मानतलो आनी काम करतलो अशें बिहारचो नवो राज्यपाल आनी गोंयचो भाजप फुडारी राजेंद्र आर्लेकरान सांगलां। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हजेर दाखयल्लो विश्वास हांव सार्थ थारायतलो अशें आर्लेकरान म्हटलां। हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल आशिल्ल्या आर्लेकराची बिहारचो नवो राज्यपाल म्हणून नेमणूक केल्या। प्रधानमंत्री आणि आमचे गृहमंत्री यांच्यानी जो विश्वास दाखयला, राष्ट्रपतीन जो विश्वास दाखयला म्हणजे ताका हांव सार्थपणान तें काम करतलो। हांव जेन्ना म्हाजी हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ली त्या वेळार म्हाका दिसतालें की हिमाचल प्रदेशाच्या हांगा गोंयांत कोण आसात, कोण ना म्हणून। पूण मागीर लक्षांत येवपाक लागलें की यार हिमाचल प्रदेशांतले हिमाचली अशे खूब जाण हांगासर लोक आसात। स्वाभाविक आसा, आपलो देश हो सगळे जाण सगळे कडेन वचत असतात। दक्षिणे कडल्यान उत्तरे कडेन, पूर्वे कडल्यान पश्चिमे कडेन अशें सगळे येत वत आसतात। तर ते अशे बिहारी आमचे जे भाव आसात, भयणी आसात ते गोंयांत रावतात आनी ते गोंयांत बऱ्या पद्दतीन तांचे वेव्हार आसा, हें आसा। स्वाभाविकपणान तांकां आपल्या गोंयचो एक मनीस तांच्या मूळ स्टेटीन, तांच्या मूळ राज्यान वता हाचो तांकां स्वाभाविकपणान आनंद आसा। म्हाका अनेक जाणांचे आज सकाळ पासून तशे हांगासरले स्थानीक बिहारी लोक जे आसात बिहारी प्रदेशांतले तांच्यांनी खूब आनंद व्यक्त करणारे म्हाका फोन केले, मेसेजीस येयले, दोग तीग जाण म्हाका मेळूनय गेले आतां मेरेन। त्यामुळे त्या सगळ्यांक अशे भाव तांच्यांनी ज्या पद्दतीन गोंय आपलें म्हटलें तशें बिहार हांवें आपलें म्हणपाक जाय अशी तांची स्वाभावीक अपेक्षा आसतली आनी ती हांव पूर्ण करतलो। कळंगूट वाठारांत रस्त्या कुशीक कांय भायल्या लोकांनी वेगवेगळ्या तरेची दुकानां घातल्या। हातूंत कांय दुकानांचे जायराती फलक आकारांत खूब व्हडले आसात। ते थळाव्या लोकांनी आनी दर्यादेगेचेर वचपी लोकांक, पर्यटनाक हाचो त्रास जाता देखून जायराती फलक काडून ताचो आकार ल्हान करून लावपाक सांगतले अशें आश्वासन कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिलां। व्हडल्या जायराती फलकां खातीर लोकांनी तिडक उक्तायली आनी फाटल्या ग्रामसभेत जायराती फलक काडचे म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी लेगीत केल्ली। In the last two Gram Sabhas, I have spoken and we have agreed, Mr. Joseph Sequeira also has agreed to remove the signboards. Signboards should be of a certain size according to the establishment. Corporate branding, asong wana. Why should corporates come to Kalangut and brand? What are they paying the panchayat? They are not paying anything. And the signboards should be according to the establishments. That's it. And I feel Joseph
and Michael will work together and get. आमच्या कलांगुटान जे सकल्या वाटेन चडशे व्हडले व्हडले होर्डिंग्सान सायनबोर्ड्स लायिल्ले आसा आनी अशें दिसता की आमच्या कलांगूट गोंयकारांचें कांय नाच कशें मेनली सायनबोर्ड्स जे आसा पळय ते उडपी रेस्टॉरंट्स मागीर दम बिर्याणी हेच आमकां चड दिसता खंयसर गोंयकाराचे प्रोडक्ट्साचे प्रमोशनूच ना आनी जेन्ना सायनबोर्ड जाता न्हू ते आवट ऑफ द सायज तेंचे सायनबोर्ड आसा आनी ते सायनबोर्ड खंय लायतात कोणाच्या बॅल्कनीचेर लायतात कोणाच्या दुसऱ्या शॉपाक कवर करपाक लायतात प्लस फुटपाथ आमची फुटपाथ सुद्दां तेंच्यांनी हें केलें एनक्रोच करतात तांचे बिजनस आवट आतां फाटल्या दिसांनी आमी हें पळयलें बागान की टॉयलेटीचे गव्हर्मेंट प्रिमायसीस टॉयलेटीचे भितर सुद्दां तांच्यांनी टॅटूचे शॉप कपड्यांची शॉपां लायिल्लीं आसा हाजेर एक्शन कोण घेता एंड हाव कॅन दे बी सो फियरलेस की तांकां कितेंय करूंक मेळटा म्हणटा पळय तशें सेकेंडली म्हणटा जे सायनबोर्ड आसा न्हू ते सायनबोर्डाचेर पंचायतीन नियंत्रण हाडपाचें खूब गरजेचें आसा पीपल हॅव रेंटेड प्रिमायसीस म्हणजे आमचे लोकलांनी प्रिमायसीस रेंट केल्ले आनी थिंगासर कोण कोण भायले लोक येयल्या आवटसायड गोवा कोण कर्नाटका महाराष्ट्रा दिल्ली हैदराबाद तेंच्यांनी कसले कसले बिजनसीस ओपन केल्या रेस्टॉरंट्स आनी कितें 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 नांव दिलां तांकां व्हडले बोर्ड्स घातल्या होर्डिंग्स घातल्या ऑन द्या बिल्डिंग्स ऑन द्या 3 मिटराची जो तर शॉप आहा जाल्यार बोर्ड आहा तेजो 4 मिटराचो लेंथ वायज सो म्हाका दिसता हे पंचायतीन पळोवपाची गरज आहा आनी आय वील ऑल्सो स्पीक टू देम रिक्वेस्ट देम दॅट लेट अस ब्रिंग बॅक द ओल्ड ओरिजिनल बोर्ड्स वीच वर देर हांव मानता पंचायत डाज दीस ड्रायव्स आनी मागीर परतून ते घालतात बोर्ड आदी 5 वर्सां अशेंच जाताले आयज बोर्ड काडले 2-3 म्हयन्यांनी परत बोर्ड घालप म्हाका दिसता हें स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय पंचायत नोज आय थिंक इट इज अरावंड फॉर अ शॉप इट इज अरावंड 3 meters बाय एक मातसो एक 3-4 फूट आसता ती लांब एक 4 feet or 5 feet 5 feet by say 3 feet in breadth so थोडे अशे बोर्ड जाल्ले आहा थिंग आमी पयले 10 feet 12 feet 15 feet by 20 feet height so all these things should be brought down and taken out confiscated so panchayat will work on this I am confident and the whole area should look nice and the owner should be also told to paint फुडल्या कांय दिसांनी 2 ते 3 अंश गरमी वाडटली अशें हवामान खात्यान कळीत केलां सकाळी धुकें आसता आनी जशी जशी दनपार जायत येता तशी तशी गरमी वाडपाक लागता गरमेच्या दिसांनी लोक थंड पेय पिवपाक पसंत करतात गरमेक लागून आतां लिंबाची दर वाडपाक लागल्या सद्याक बाजारात लिंबू 20 रुपयाक 4 विकले वता लिंबाचो एक साक 2500 ते 3000 रुपया विकलो वता जशी गरमी आनीक वाडटली तशी मार्च मेरेन लिंबाचो एक साक 8 ते 10,000 रुपया आसतलो अशें विक्रेते सांगतात गरमेच्या दिसांनी लोक चडशे लिंबू सरबत पिवन आपली थकाय पयस करतात फुडल्या कांय दिसां भितर 2 ते 3 अंश गरमी वाडटली अशें हवामान खात्यान कळीत केलां आनी तशें तशें जशी जशी गरमी वाडटली तशी तशी लोकांक थंड पिवपाची उमेद चड वाडटली ताका लागून आतां लिंबू सद्या बाजारांत वाडपाक लागल्या लिंबूची रेट जी आसा ती आतां 20 रुपयांक 4 अशे लिंबू विकले गेले वता लिंबाचो एक साक सद्या 2500 ते 3000 रुपयाक विकलो वता पूण होच साक आतां लिंबूचो फुडें फुडें जशी जशी गरमी वाडटली एप्रील मे म्हयन्याचे दीस येतले तेन्ना हेच लिंबाचे जे साक 2500 ते 3000 विकले वता ते 8000 ते 10000 इतले वाडटले गरमेच्या दिसांनी खुबशे लोक आपले लिंबू सरबत पसंत करतात पिवपाक लिंबू सरबत तशेंच लिंबू सोडा लेगीत पिवपाक खूब आपली पसंती दाखयतात गरमेच्या दिसांनी पळयात सद्या लिंबू सरबत विक्रेते जे आसा त्यांचो धंदो बरो चलताना सद्या दिश्टी पडटा तो एप्रील मे मेरेन हो लिंबू सरबत तशेंच लिंबू सोडाचो धंदो खूब नेटान चलतलो
अशें विक्रेत्यांनी सांगलां. नींबू का रेट क्या है? 20 के 4 20 का 4. 5 दाल. और अभी महंगा हुआ क्या कम हुआ? हाँ महंगा. कितना महंगा हुआ अभी? पहले कैसा रेट था? पहला 1500 रुपये यूनिट था, अभी 2500. 2500. और कल का रेट और बढ़ेगा? और पता नहीं, कल का मार्केट बढ़ गया. ये सब्जी का रेट है. कल का कितना हुआ? कल का 3000. 3000 का. ये गर्मी की वजह से भी बढ़ रहा है. रेट बढ़ता है. कल नींबू का है ना, सीजन के ऊपर जाता है. और बढ़ेगा बाद में इससे और बढ़ता है. 10,000 तक हुआ रेट. 10,000 तक बढ़ेगा. हमको ये 10 रुपये एक बड़ा लॉस में भी बेचते हैं. हाँ धंधा है ना, करना पड़ता है. अभी और बढ़ेगा स्लोली. हाँ स्लोली. मार्च में बढ़ेगा. कितना तक बढ़ता है? ये पूरे 10,000 8,000 ऐसा. कितना बढ़ता है बाद में बेचता है कैसा है? 50 रुपये 5-6. 10 का एक बेचना पड़ेगा. 10 का 1 50 रुपये का 5. अभी 20 का 4 बेचते हैं. कुडचडे काकोडा वाठारात हजरत बाबुल शाह पीर औलिया हांच्या उरुसाक सुरवात जाली. 2 दीस जावपी ह्या उरुसाच्या पयल्या दिसा म्हटल्यार शेनवारा राती कुडचडेच्या जामा मस्जिदेंतल्यान चार घेवन जुलीस काडीत लोक काकोडा वाठारात आशिल्ल्या हजरत बाबुल शाह पीर औलिया मस्जिदी कडेन घेवन येतात. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयिल्ल्या प्रथे प्रमाण जेन्ना जुलूस मस्जिदी कडेन पावता तेन्ना थंय आशिल्ल्या महादेवाच्या आनी बेताळाच्या देवळाक मान दिवन ती चादर घेवन मुस्लीम भाव परतून मस्जिदीन येतात. अशे तरेन सगळे हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव भाव एकठांय येवन हो उरूस उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. ह्या उरुसाक वेगवेगळ्या तरेची फेरी लेगीत भरिल्ली दिश्टी पडटा. बाबुल शाह दर्गाचो संदल फाल्यां उरूस. हे उरूस पयलीं सांगला ते भशेन सांगला खूब पयलींसान आमी करतात. हांगा सगळे धर्माचे लोक हे पिराक मानतात. कसलोय सण आसूं लग्न आसूं हे पिराक विडो दवरचे शिवाय वचना. मेन म्हळ्यार कितें आयज संदल आनी फाल्यां उरूस आख्खे गांवां उरूस म्हणल्यार जाता. फक्त मुस्लिमाचोच न्हू, हिंदूचो उरूस जाता, क्रिस्तांवांगेर उरूस जाता. अशे तरेन हो आमचो काकोडेचो एक आमचो भायचारा आनी हो असो उरतलो. गोंया भितर हो नंबर 1 आमगेले काकोडे म्हणटा उरूस नंबर 1 जाता. तुमी कोणाकूय विचारपा जाता. आमी जवळ जवळ 10 ते 12,000 लोकांक जेवण दिता आयचे संदलाच्या निमित्तान. आनी लोक सगळे जातीचे लोक थिंगा जेवण वयता, बरे भाशेन जेवण वयता आनी अशेंच उरतले मुखार. हय हय कांय प्रॉब्लेम ना. सगळे मेळोन हो सण आमी मनयतात. जर ते हांगा आसूं नासूं पूण ते आमच्यानी जर ते मानता म्हळ्यार जाता पिराक. पळय हांगा आमच्या गांवांक इश्यू कसलो ना. सो आमी सगळे मेळोन एकवटान हो उरूस मनयतात. शेनवारा खर्रेवाडे सुकूर श्री वेताळ देवळाच्या 17व्या वर्धापन दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. त्यो शिवरात्री मेरेन सुरू आसतल्यो. पयल्या दिसा दिवजोत्सव आनी पालखी उत्सव व्हडा उमेदीन मनालो. बायलांनी शृंगार करून देवळा भोंवतणी दिवजां पेटोवन 5 भोंवताणे काडले. देवाची पालखी गांवभर भोंवडायली. ह्या उत्सवाक गांवचे तशेंच गोंयभरचे भक्त व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले.
काजू उत्पादन हे गोंयकारांचे जिणेचे साधन. गांवगिरे वाठारांतले लोक पुराय पावसाळो काजू उत्पादनांतल्यान आयिल्ल्या पयशांचेर सारतात. काजूचे पीक बरें आयल्यार शेतकारांच्या तोंडार एक वेगळो हांसो दिसून येता. सद्याक थंडी कमी जाल्ल्यान काजूच्या झाडांक मोहरांच्या घोसात बारीक बिबे दिसून येता. सध्या पालखी उत्सव आल्दोना हांगासर व्हडा उमेदीन मनयलो. लोकांनी भक्ती भावनेन पालखी उत्सवेक आपली हाजिरी लायली. हळदोणच्या श्री सातेरी भगवतीच्या देवळांत वर्स पद्दती प्रमाण पालखी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या उत्सवाक गांवच्या तशेंच गोंयभरांतल्या भक्ती भावान देवळांत येवन देवीची ओटी भरली. बायलांनी शृंगार करून देवळा भोंवतणी जोडवे पेटयले. देवाची पालखी वाजयत गाजयत गांवभर भोंवडायली. पालखी उत्सवाक भक्तांनी व्हडा संख्येन आपली हाजिरी लायली. काजू उत्पादन हे गोंयकारांच्या जिणेचे एक साधन. गांवगिरे वाठारांतले लोक पुराय पावसाळो काजू उत्पादनांतल्यान आयिल्ल्या पयशांचेर सारतात. काजूचे पीक बरें आयले जाल्यार शेतकारांच्या तोंडार एक वेगळोच हांसो दिसून येता. सद्याक थंडी कमी जाल्ल्यान काजूच्या झाडाक मोहराच्या घोसात बारीक बारीक अशे बिबे जाल्ले दिश्टी पडटा. धुक्यान हे मोहरे गळून पडटात. पूण अंदू मातशी थंडी कमी जाल्ल्या कारणात काजूच्या झाडांक बिबे धरिल्ले पळोवपाक मेळ्ळे. काजूच्या झाडांक जाय तशें हवामान मेळ्ळें जाल्यार एखादे काजूच्या उत्पादनांत अंदू बरें पीक मेळपाची शक्यताय आसा. तेका लागून अंदू जे काजूचे शेतकार आसा तांकां काजूचें पीक बरें मेळटलें आनी गोंयांत हुर्राकाची निर्माती खूब जाता. तेका लागून हुर्राकाक सुद्दां एक बरो डिमांड आसतलो अशें विक्रेत्यांनी सांगलां. लोबोवाडो थिवे वाठारांत गवळे वखदांची तस्करी करपी आरोसच्या बापून बारीक हाका कोलवाळ पुलिसांनी आयतारा अटक केली. ताचे कडल्यान सुमार 51,000चो गांजा जप्त केलो. अटक केल्लो दुबावीत सध्या सालिगांव रावतालो. बेकायदेशीरपणान गवळे वखदाची विक्री करता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सापळो रचून दुबाविताक अटक करून फुडलो सध्या तपास चालू आसा आनी ताका बंदखणीत दवरला. गोंयांत आतां सद्याक आंब्याच्या हंगामाक सुरवात जाल्ली दिश्टी पडटा. शारांनी तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी आंब्याच्या झाडाक चवर आयिल्लो दिश्टी पडटा. तशेंच थोड्या आंब्याच्या झाडाक तोरां लागिल्ली दिश्टी पडपाक लागल्या. सध्या बाजारांत लेगीत आंबे येवपाक लागल्या. हे पळयात तोतापुरी आंबे सध्या बाजारांत विक्री गेल्ले आसा आनी झाडाक सुद्दां भायर आंब्याची मोहरी लागिल्ल्यो दिश्टी पडटा. ताका लागून रोखडोच आतां आंब्याचो सिजन जो आसा तो सुरू जातलो. गरमेच्या दिसांनी लोक बरे आंबे खावपाक रुचीन आपली आवड व्यक्त करता. ताका लागून बाजारांत सुद्दां हे तोतापुरी आंबे तशेंच आंबे आतां येवपाक लागला. पळयात हे आंब्याक चवर लागिल्ले आसा. ताका लागून आंब्याचो जो हंगाम आसा तो आतां रोखडोच सुरू जातलो अशी आशा निर्माण जालेली आसा. महाराष्ट्रांतल्या तेरवण वाठारांत सैमाच्या गोपांत वशिल्ले हे पुर्विल्ल्या काळांतले नागनाथाचें देवूळ पळयात. अशें म्हणटात की वनवासाच्या वेळार पांडव तेरवण ह्या गांवांत आयिल्ले तेन्ना तांच्यांनी शिवाची पुजा करपा खातीर हे नागनाथाचें देवूळ बांदिल्लें. तेन्ना सावन आतां मेरेन लोक व्हडा संख्येन ह्या देवळाक भेट दितात. ह्या देवळांत वेगवेगळ्या देवांची पाशाणां आशिल्ली दिश्टी पडटा. दर वर्सा शिवरात्रेच्या निमतान महाराष्ट्रा सयत हेर राज्यांतल्यान व्हडा संख्येन लोक हांगासर देवाचें दर्शन घेवपाक येतात.
रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बायन पडिल्ल्या कोल्याचो जीव वाटयलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पेडण्या मालप्या ह्या वाठारांत एका बायत रातच्या वेळार एक कोलो पडिल्ल्याची घडणूक घडली। देखून थळाव्या लोकांनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळीत केले। रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग घडणूक थळाचेर धांव मारली। सुरक्षीत कोल्याक बांयतल्यान भायर काडलो। उपरांत बोंडला अभयारण्यात ह्या कोल्याक व्हरून परत सोडलो। शेनवारा काकोडा वाठारांत सिद्धदेव देवाचो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या देवस्थान सिद्ध माटी म्हणून गोंयभर फामाद आसा। सिद्धदेव म्हटल्यार महादेवाचे दुसरे रूप। सिद्धदेव हो काकोड्यांतल्या महादेव देवळा इतलोच म्हत्वाचो आसा अशें थळाव्यांनी सांगलां। जागृत देवस्थान आशिल्ल्या देवाचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवाचे भक्तगण हांगासर येतात। म्हळ्यार हो वार्षिक वर्धापन दिन म्हळ्यार 400-500 वर्सां तरी जावन गेले आसतली। म्हळ्यार कोणाकय सारकी म्हायती ना। आनी हे जागृत देवस्थान भितर आसा हे सिद्धाचे देवूळ आनी हे वागऱ्याचे। म्हळ्यार सगळे ग्रामस्थ हांगा देवा उलो मारले शिवाय कोणा कसलीच गोश्टी करना। आनी हे देवूळ महादेव देवस्थान आसा पळय काकोडा तेज्या अखत्यारीत येता। ह्या महादेव देवस्थानाच्या अखत्यारीत 5 देवळां येता। बेताळ, मागीर तुगेले सिद्धाचे, पायकाचे, विठ्ठलाचे, धानुगाडी ही 5 देवस्थानां पंचायतान ह्या महादेव देवस्थानाच्या अखत्यारीत येता। देवस्थान आसा आमचें एक जागरूक देवस्थान म्हणून हांगा काकोड्याच्या वाठारांक ह्या सरावंडींग वाठारांक हांगा आमगे सिद्धाउल माल बगर कोण कसलें काम करना आनी तो उल्या पावपाचो देव। तो एक जागरूक देवस्थान म्हण हेजी ख्याती आसा। हांगा बारीकसो इल्लोसो हें आसलें, बारीक चिरी लायिल्ले, व्हडले देवूळ सुद्दां कांय नासलें, घुमटी सुद्दां नासली, अशी बेश्टी 4 चिरी लावन वण्टीश्यो आसल्यो आनी कांय ना। आनी हांगा वार्षिक आमच्या वर्सान वर्स कितलीशे शेकड्यान वर्सां जालीं हांगा आमचे जाणटेले कोंब मारताले, बोकडो मारताले, मागीर ते कोंबे मारताले। लोक गांवचे येवन कोंबे मारून ते एक आमचे दर म्हणटा तेका, दर मारता करून मागीर ते एक दिसाचो प्रोग्राम आसतालो। सांगे वाठारांत पायक देवाची जात्रा सुरू जाला। ह्या जात्रेचे खाशेलपण म्हटल्यार 3 वर्सांनी एक फावट पायक देवाची पालखी ढोल ताशे वाजोवन पुराय सांगे वाठारांत भोंवडायतात। ज्या रस्त्या वयल्यान पायक देवाची पालखी भायर सरता त्या रस्त्याचेर थळावे लोक वेगवेगळी फुलां आनी फळां घालून रस्त्याची सजावट करतात। ह्या वेळार थळावा आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पायक देवाचो आशिर्वाद घेतलो। देवाचें दर्शन घेवपाक पयस पयशींतल्यान भक्त हाजीर आशिल्ले।
आयज आमी आसा ते पायक देवाच्या ह्या पवित्र स्थळां भितर पायक देव हे आराध्य दैवत आमचे संपूर्ण सांगेकारांचे आनी आयज हो 3 वर्सांनी जावपी हो एक विशाल अशे मिरवणुकीन जातले। आयज सकाळ फुडें वार्षिक जो आमची लालकी आसा म्हणजे पायक देव महाराजांची मिरवणूक ही मोठ्या उत्साहान जातात। हजारो भावीक हांगा जमतात। संपूर्ण गोंयच्यान आनी गोंयच्या भायल्यान एक श्रद्धास्थान भक्तिस्थान आसा आनीक त्या प्रेरणेन आयज म्हणजे सकाळ फुडें फांतोडेर 5 वरून ह्या लालकीची सगळी मिरवणूक संपूर्ण देवळाच्या परिसरांत भितर जाता आनी हीच पालखी आयज आमच्या देवस्थानांतल्यान भायर सरून संपूर्ण गांवाचो वळसो घालून तांचो आशिर्वाद दिवपा खातीर सगळ्या घराघरांनी वतली। हांगच्यान सुरू जावन म्हाका दिसता की दाबामळ आसतले, शेळपे आसतले, दांडो आसतलो, बरकटो आसतलो, भेंडार आसतले, मागीर बाजार एरिया खैरकटे अशें संपूर्ण एक यात्रा करून परत देवाची ही पालखी देवस्थाना भितर सरतली। एक अत्यंत आनंदाचो आनी उत्सवाचो क्षण हांगा संपूर्ण सांगेकार मोठ्या श्रद्धेन भावनेन ह्या उत्सवाची वाट पळयत रावतात। ही जी पालखी संपूर्ण गांवांतल्यान भोंवपाची आसा ती 3 वर्सांनी एक फावटी जाता आनी अदरवायज आमची जी लालकी जाता म्हणजे पालखींतल्यान ती दर वर्साक पहाटेक मिरवणूक जाता। हो जो जत्रोत्सव आसा ह्या जत्रोत्सवाच्या निमित्तान आयज पायक देवाच्या ह्या श्रद्धेन आमी हांगा आसात। पायक देवाचें एक भव्य दिव्य अशें मंदिर हांगा हो एक मनोदय ह्या ग्रामस्थांनी ह्या महाजनांनी ह्या कुळावींनी सगळ्यांनी केल्लो आसा। टीम इंडियेन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीची पहिली टेस्ट 2.5 दिसांनी 1 डाव आणि 132 धांवड्यांनी जिखली। ह्या जैता सयत भारतान 4 टेस्टीच्या माळ्यात 1-8-0 अशी आघाडी घेतली। माळेंतली दुसरी मॅच 17 फेब्रुवारीक दिल्लीत जातली। नागपूरच्या जामता क्रिकेट स्टेडियमाचेर भारताच्या बॉलरांनी दुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलिया पंगडाक 91 धांवड्यांचेर ऑल आउट केलो। स्टीवन स्मिथ हाणें सगळ्यांत चड 24 धांवड्यो केल्यो। मार्टिनस लाप्शेनान 17 धांवड्यांचें योगदान दिलें जाल्यार डेव्हिड वॉर्नर आनी आलेक्स कॅरी हाणें दरेकी 10 धांवड्यो केल्यो। हळदोण्या श्री सातेरी भगवतीच्या देवळांत वर्स पद्दती प्रमाण पालखी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या उत्सवाक गांवच्या तशेंच गोंयभरांतल्या भक्तांनी देवळांत येवन देवीची ओटी भरली। बायलांनी शृंगार करून देवळा भोंवतणी जोडवे पेटयले। देवाची पालखी वाजयत गाजयत गांवभर भोंवणयली। पालखी उत्सवाक भक्तांनी व्हडा संख्येन आपली हाजेरी लायली। ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक। अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल। फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।